सोम्या मंदिरात रिताना बलिदान भेटो कायल्याव उपकारा करगा दिताव नितळाम काकर म्हूण परताव नितळाम काकर म्हूण परताव पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सुशीन काकूत आमचे दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणून आमी सोम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी वर्तो संतोष आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांत रिताना बलिदान भेटो कायल्याव उपकारा करगा दिता नितळाम काकर म्हूण परताव नितळाम काकर म्हूण परताव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, ह्या सकाळी फुडें मिसाच्या आल्तारी भोंवतणी आमच्या सोम्या जेजूक आयकूंक आनी ताका उंड्या आनी वायना मारपा स्विकार करूंक आमी सांगाता जमल्या. आयच्या लितुर्जी आमकां सांगता की आमच्या कश्टा अणवारांत आमच्या दुखी खंतींत देव वगोस रावना, मगर आमकां तो बुजयता, आमच्या बोगलेक तो रावता. आयच्या पयल्या वचपान करून गेल्या बरयल्ल्या पत्रांत भगवन पावलो म्हणटा, ह्या सक्कट तरांच्या कश्टांत सांपडलेल्या आमकां समेस्तांक देव सदांच बुजयता, आमकां तो राखण करता. तो उपरांत लोकांक सांगता की आमी आमच्या कश्टांत देव आमकां पावला, आमकां ताणें आदार दिला आनी आमी तुमच्या खातीर जायते कश्ट सोंसल्यात आनी हाच्या मारिफात तुमकां आमी बुजोवन दिवंक फुडें सरल्या म्हणून. आयच्या शुभ वर्तमानांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजू म्हणटा, देव आमकां हर एकल्याक राखताणी सांबाळटा, कश्टतल्यांक रुदान करतल्यांक तो बुजयता म्हणून. ओय मोगाच्या भावा भयणानो, ह्या सुवर्त्या विश्वासान ह्या मेजावंतूय आमी हजर जाल्या. आमचो देव आमचो सोडवणदार आमकां राखताणी सांबाळटा, आमच्या मागण्याक तो खाण दिता, आमच्या कश्टां संकश्टांत तुमकां बुजोवन दिता आनी आमकां आदार दिता. तर मोगाच्या भावा भयणानो, वर्त्या विश्वासान आमी आमी सांत फावो ते वांटो घेवया. जायते फावटी आमी कश्ट संकश्टा वेळार देवूच ना म्हणल्या वातावरण आमी जियेल्या. आमी संकश्टा बली जाल्ल्या वेळार देवाक आमी विसरल्या. पूण आज ह्या सगळ्या आमच्या पथकांची काळजांत दूख धरया, देवाचेर आमचो विश्वास दवरया, ताजी कृपा आनी बळ ह्या मिसावळ्यार आमी मागून घेवया. आमी केल्ल्या सगळ्या पथकां देवाचें बक्षाने मागून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सोर पुजार देवाक आनी तुमकां भोव बिरनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुमच्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावूं. आमेन. सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर, सोम्या काकळूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, बरें तें सगळें तुजे स्थान उपजता.
तुझ्या मनासारखी आमी चिंतूंक जाय ते तुम आमच्या मतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जिये थंडाच वडकी चलयता सस्नाच्या सस्ना. आमेन. सा पावलोन कुरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. पावलान देवाचे कुशे वरवीं जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्यान आनी आमच्या भावा तिमोथीन कोरिंत शहरांत आसलेले पवित्र सभेक आनी अखाया प्रांतांत जियेतल्या सगळ्या देवाच्या लोकांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. सदैव जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, तो काकोळतीचो बाप आनी सर्व बुजवणेचो देव, आमच्या खंती दुखींनी थोस आमकां बुजवण दिता. देखून ताचे तावन आमकां लाभलेले बुजवणे मरिफात सकट थरांच्या कश्टांक सांपडलेल्या हेरांक बुजोवंक आमी शकता. जशे क्रिस्ताच्या कश्टांनी उदंड मापान आमी वांटेली जाता तशें क्रिस्ता वरवीं बुजवणूय दराळ मापान आमकां मेळटली. तुमी कश्टांमध्ये अडचता जाल्यार ते तुमचे बुजवणे आनी बाचावे खातीर, आनी आमकां बुजवण लाभता जाल्यार ते तुमकां बुजवण हाडचे खातीर, आनी आमकां मेळ्ळेले कश्ट तुमकांय मेळटना ते सोसूंक धैर्य आनी गटाय मेळचे खातीर. तुमचे विशयांतलो आमचो बुरवोसो बिलकूल हालचे बरी ना, कित्याक आमच्या कश्टांत तुमी भागीदार जाल्ले बरी आमकां मेळटा ते बुजवणेंतय तुमी भागीदार जातल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताचे वाकन स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा तुजे वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा, हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो, आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्ट आनवरांतले ताणें म्हाका राखले. श्लोक. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोषभरीत जातात, तांची मुखामळां लजेन केदींस भावानांत. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली, आनी सगळ्या कश्ट आनवरांतलो ताका ताणें निवारलो. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक स्वर्गाराच्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसोम्या. लोकांचो जमो पळयवन जेजू दोंगराक सोडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिश्य ताचे सरशी आयले. तो तांच्या लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचें. रुदान करतात ती कितली बागी देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची खुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदणी भोगतात ती कितली बागी
सर्गींचे राज तांचे मुजे पासो तुमकां अकमाण सोसूंक दोगदोणी बोगूंक आनी सोर तरांची गडपांकन तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सर्गाराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा तुमचे आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो जेजून ताच्या जिवितांत ताच्या बहिरंग जिवितांत जायते शर्माव दिल्ले ते पवित्र पुस्तकांत दखल केल्यात आनी आज आमी एक आयकलो भोव अपुर्बायेचो दोंगरा वयलो प्रसंग एक वर्तो शर्माव आमी आयकलो तो जेजून दिलो वर्तो शर्माव तो जावन आसा आज आमी आयकलो प्रसंग पवित्र पुस्तकाचे बरयणार म्हणटात जेजून एकच दीस तो दिल्लो न्ही जायत्या संदर्भांनी जायत्या लोकांक विविध तांच्या वेळाक लागून ताणें दिल्ले जायते शर्माव सांगता गेलो न्हू भगवन मातयेव संक्षिप्त रितीन दोंगरा वयलो प्रसंग जावन आमच्या मुखार दवरता मातयेव कित्याक वो शर्माव दोंगरा वयलो प्रसंग म्हूण ताका नांव दिता आमी पवित्र पुस्तक पळयलें तर जाल्यार चरित्र ग्रंथांत सांगतात पोरण्या तेस्तामेंतांत मोइजे सिनाय पर्वताक सोडलो दोंगराक सोडलो आनी थंय ताणें देवाचे 10 उपादेश लोकांक दिले आनी आज जेजूय नवो मोइजे दोंगराक सोडता आनी थंय लोकांक शिकोवन दिता वय पूण ह्या दोगी प्रवादी मदें मोइजे आनी जेजू मदें ताणें दिल्ल्या प्रसंगांत ताणें दिल्ल्या वातावरणांत थोडे व्यत्यास आसात ते पळोवचे तर जाल्यार पयलो व्यत्यास जावन आसा मोइजेन शिकोवन दिली केवळ इस्रायल घरांक जुदेव लोकांक मात्र जाल्यार जेजू आज शिकोवन दिता सगळ्या संवसाराच्या लोकांक दुसऱ्यान मोइजे लोकां आनी देवा मदल्या संबंधाक कायदे दिता तर जाल्यार जेजू लोकां आनी देवा मदल्या संबंधाक एक नवो संबंध दिता सुभागीपणी बागीपणी म्हणलें नांव ताका देव दिता तिसरो व्यत्यास आमी पळोवचो तर जाल्यार मोइजे देवाचो प्रवादी जावन लोकांक देवाची खुशी करीत करता जाल्यार जेजू प्रवादी मात्र न्ही देवूच तो लोकांक शिकयता की केवळ कामां मात्र न्ही बगार मनशाचे साल समकण तांच्या अत्रेक एकामेकाक थाळ पडय जाय म्हणून लोकांक सविस्तार शिकोवन तो दिता चवथ्यान मोइजे कायदे दिता आसतना देव सर्गीन तावन सकला देवलो पूण आज जेजू देवूच सकलतां दोंगराक वयर सोडलो हें आमी आयकता पांचव्यान मोइजे कायदे उपादेश दिता आसतना थंयसर जाल्लें घडीत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता व्हडलो गडगडो जालो जगलाणें आयलें वाऱ्या वादळ आयलें पर्वत सगळो हल्लो म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत आयकता पूण आज जेजू लोकांक दोंगराचो सरमाव दिता आसतना कांयच असलें वातावरणांतलें शांत वातावरण लोक बेन आसतना ताका आयकतालो आनी देवाची कृपा लोकां ती वाळटाली सवो व्यत्यास आमकां आयकूंक मेळटा मोइजेन उपादेश दिता आसतना लोकांक पर्वताक वयर सोडून वचो म्हणून मोइजे मार्फत लोकांक देवान सांगलें पूण आज जेजू शर्माव दिता आसतना लोकांक तो लागीं करता आनी तांकां शिकोवन तो दिवचे आमी पळयता आनी निमाणो ताफावत आमी पळयता मोइजेन दिल्ले उपादेश इस्रायल घरांक एक भोव प्रमुख आस्त थोर आमी म्हणटा कायदे भोव प्रमुख तांकां जावन आसले पूण जेजू आज नवो मोइजे नवो सल्लो करता पोरनो सल्लो तो नवो करता आनी परजांक नवें संविधान दिता म्हूण भगवन मातयेव आमकां शिकयता मोगाच्या भावा भयण्यानो आयच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत क्रिस्तव आनी जेजूच्या फाटला उदारांनी कशें जिये जय म्हणले भशेन आमी आयकलें आनी थंयसर देव या जेजू आमकां 8 शेगूण दिता आनी 8 शेगुणांत पयले 4 जावन आसात दुब्बळे आनी गरजेवंतांनी कशें जिये तांच्या जिवितांत जियेचे म्हणले विशीं जाल्यार उपरांतले 4 कोण पळय आपणाच्या हक्कां खातीर झुजता तांकां संबंध जाल्ले जावन आसात आनी हे 8 आत्मीक पावंड जोडी जाय जाल्यार आमी संपूर्ण क्रिस्ताक समर्पण आमी करी जाय देखून क्रिस्तांव म्हणचे
तो एक सुभागीपण व्यंगता आणि त्या प्रमाणे रूपीत जाता म्हणता बरें येणार. A Christian is one who embraces and embodies the Beatitudes. आयच्या वांजलांत आमी जायते फावटी आयकलें भागी लगलागी 8 या 9 फावटी हो शब्द परत्यान उसारला. भागी म्हणटा आसतना आमच्या मतीक कसलें चिंताप येता. खंडीत जावन भागी म्हळ्यार आमच्या चिंतपा प्रमाणे ग्रेस्त, नावार्दीक, बलिश्ट, पदवेदार, आस्तिवंत, समृद्धी आसलो म्हणून. पूण जेजू आज असलें चिंतप, संवसारी चिंतप तिरस्कार करता आनी म्हणटा भागी म्हळ्यार दुबळे, खलते, बळे, सतनेती खातीर जुसचे जावन आसात म्हणून. जेजूची माऊल्यां संवसारी माऊल्यां विरोध कशें आमकां दिसून येतात. सोमी बागीपणा दुसरो अर्थ दिवस आमी आज पळयता. आनी कोण पळय ह्या बागी प्रमाणे जियेता आनी ताका खरी शाश्वीत बागीपण लाभता आनी त्या कुर्पा देवातान मेळटा म्हणटा जेजू. आज आमी पळयले 8 बागी विशयान आमी नियाळ करूंक वेचें तर जाल्यार खंडीत जावन आमकां आज वेळ पावचो ना. देखून आज आमी वाचल्या पयल्या बागी विशयान थोडोसो नियाळ आमी करया. ती जावन आसाच आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचें. दुबळी म्हणटा जेजू. असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार भायल्या देखीक आमी ग्रेस्त जावंक पुरो पूण अंतस्करणी स्पिरितान हांव दुबळो देवा मुखार कालतोपून वळखून घेता तो देवा मुखार वर्तो जावंक पावतलो. तर मोगाचे भाव भयण एक सवाल आमकां आजू देवंक पुरो. दुबळी खायेक बेसावंगी सगळ्यांनी दादोस खायचें संतोष बरें जिवान जियेचें म्हूण देव खुशी वरणांगी. वय मोगाच्या भावा भयणो देव ग्रेस्त काय खंडीत खांटाळिना पूण सर्गींच्या राजाक ती एक अडकळ जावंक पुरोवन आमकां तो जागे येता. उदाहरण दिवचें तर जाल्यार पवित्र पुस्तक आमी पळयता. एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशी आयलो. बरो मनीस तो कायदे ताणें पाळिल्लें बरें जिवीत तो जियेतलो. पूण जेजू ताका कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजलांत 19व्या अध्यायांत तुका कितें आसा सगळें सांडून म्हजो फाटलाव केल्ल्यांत सर्गींचे राज तुका लाभता म्हणटा जेजू. आनी एक उदाहरण एक ग्रेस्त मनीस आनी लाजरस लुकाचो वांजेल 16 अध्याय आमी पळयता. लाजरस दुबळो तरी भिकारी तरी सर्गींच्या राजाक पावलो पूण ग्रेस्त मनीस यमकोंडा गेलो म्हणून. ग्रेस्त मनीस पाड म्हूण थंयसर सांगूं ना पूण ताची ग्रेस्त काय ताका सर्गींच्या राजाक अडकळ जावंक पावली. मोगाच्या बाबा भयणो संवसारी ग्रेस्त कायेक नांवाक पदवेक आशिल्ले जायते जाणांक जेजूचो खरो शिश्य जावंक कश्ट मारतात. सोमेचो फाटलाव करूंक एकलो बरो मनीस जाल्यार हे उपादेश पाळल्यार मात्र पावना. संवसारी संगतीतावन मेकळे जावचे या मेकळे रावचे भोव गरजेचे. देखूनच लुकाच्या वांजलांत 14व्या अध्यायांत 33व्या वळींत तुमचे मदल्या कोणाय आपण लागीं कितें आसा तें सगळें सांडल्या करीत म्हजो शिश्य जावंक नजो म्हणटा जेजू. आनी हांगासर आमकां समजता की केवळ हेरांच्या गरजांत पावल्यार पावना बदलाक संपूर्ण आपणाक खाली करी जय हे जेजू आसयता. खंडी जावन हें कश्टांचें पूण सर्गींच्या राजा भोव गरजेचें मोगाच्या भावा भयणीनो. सगळीं आज आमी पळयलें तर दुबळी नात आनी दुबळी जावं कोणाकी मोड ना. अंतस्करणी दुबळी म्हळ्यार कोण पळय दुबळी जावंक कशी व्हरतात देवा मुखार खालती जातात. चूज टू बी बिकम पुअर आनी ती बागी जावन आसात. आपणा तें कितें आसा तें सगळें आपणाचें म्हूण चिंती नासता हेरांच्या बरेपणा खातीर दिवंक तयार आसात. ती कुशाल बरी जातली ती बागी जातली हो संदेश आमकां आयच्या वांजलांत मेळटा. एकल्या ग्रेस्त मनशाचेर जायते कश्ट येवन आनवरां येवन तो दुबळो जाल्यार तो बागी म्हूण न्हय. बगर कोण आपणाक दुबळो करून हेरांक ग्रेस्त करता हेरांच्या बरेपणा संतोष पावता ते निजाक ही बागी. आनी हें शिकप हें चिंताप आपोसलांचें कृत्या 4 अध्याय आमकां वाचूंक मेळटा. सुरविली पोवी सभा कितें करताली आपण ते आसलें सगळें विकताली आनी हेरांक ती वांटून दिताली आनी हेरांच्या संतोशान ती संतोश पावताली. आनी हें जावन आसा खरें बागीपण मोगाच्या बाबा भयणीनो. तर आमी उडास दवरया क्रिस्ताचे फाटलाव दवरी जावन अशें आमकां स्वाकुशें दुबळी काय आपणावची संवसारी ग्रेस्त काय तावण मान आनी गौरव तावण वेगळें रावचें भोव गरजेचें जावन आसा. हें धोरण केवळ क्रिस्तांव मात्र न्ही कोणाक सुमेचो फाटलाव करूंक म्हूण आसा तसल्यान पाळी जाल्ले निहाम्य जावन आसा. चिंती आमचे पैकी कोणी एकलो ग्रेस्त आसा या आमी पळोवचे प्रमाणे वांजेल आसा तशें तो पाळटा सकळ्या कडेन सळावळेन जियेता नित्यवंतानपण तो जियेता हेरांच्या गौरवाक पात्र जाता. पूण ग्रेस्त काय लब्ध जाल्यार तो खरो क्रिस्तांव न्हय म्हणटा जेजू.
तुका माथेवाच्या वांजेलांत 19व्या अध्यायांत 21व्या वळींत आमी आयकत हांव संपूर्ण जावन तुका खुशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं कितें आसा तें वीक, मेळ्ळलो दुडू दुबळ्यांक वांटून दी, सरगार तुका येतेस्त दुर्व्यां आसतलें. तर मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आमकां सर्वांक बागी या सुबागी जावंक मोण आसा आनी आशाय आसा आनी जेजूची खुशी तीच जावन आसा. त्या वाटेंतल्यान चलचें, सोम्याचो फाटलाव करचो जाल्यार आमी सोम्यान जियेल्ली जिणी जे सोम्यान दिल्ली शिकोवन आमच्या जिवितांत आमी घेवजे. आपूण सर्ग संवसाराचो धनी सोमी जावन नासलो जाल्यार सर्गस्त सांडटा, देव पण तो सांडून संवसारी मनीस जाता, म्हज्या आनी तुज्या बरी तो जाता, कित्याक म्हाका आनी तुका ग्रेस्त करच्या खातीर. तर ताजी देख आमी घेवया. जेजू आमच्या बरी दुबळो जालो, भिकारी जालो, कित्याक आमकां ग्रेस्त करच्याक. तर मोगाच्या भावा भयणो, क्रिस्तांव जावन अशें हांव आनी तूं क्रिस्तांव जावन सोम्याचे फाटलाव धरी आमी आमकां क्रिस्तांव म्हणटा तर जाल्यार सोम्याच्या देखीन चलोवंक आमी प्रयत्न करया. ताणें दिल्ली शिकोवन आमच्या जिवितांत जिवंक आमी मोन करया. दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत बायली कितलीय ग्रेस्त काय आसल्यार अंतस्करण स्पिरितान हांव देवा मुखार कांयच न्ही मेळ्ळ्या त्या खलत्या मनोभावान जिवंक आमी प्रयत्न करया. खंडी देवाची कृपा आनी बळ आमकां मेळटलें. तर हे मिसा वेळार तसो जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका ही कृपा दिवन दी म्हूण आमचें मागणें जावं दी. आमेन. जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता, सर्वच मुझे ह्या उंट्या वायना सवे घे तूं सोम्या काळीज मुझे कलते बोळे ते तुका कांतयताचेर सारके तुजे मोगान तुज्या ते तूं म्हज्या भाव बिनू म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोदपदविदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वक्ताव त्या बलिदानाचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सस्नच्या देवा, सोर खाळी आनी सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलय, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीमेर तुका वाकणटा तारण मेळिल्ली तुजी परजा. सरगार एका काळजान तुका दिन वाचता संता भक्तांची सभा. देव सगळ्या देवदूतां भक्तां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दिती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची.
तेच पर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो आणि ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नी कराराचें हें रगत फतकंचें बक्षाने मळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशा पसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन परगडता तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवांतपणासो आज आम्ही भक्ती म्हणून करताव आणि वो जिबीत असो उंडो आणि सोडवण्याची खाल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूं तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचताव आनी जेजूची कुराडग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळी ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनरुज्जिवांत पुनसो बरोबर सुदरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां दुश्ट गती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवन फोव कर आनी आमा समेस्तांची बोगणांगस जमलेल्यांची दया कर म्हणून आमी मागताव. अंकवार म्हळ्यार देवाची माया सांगाती भगवन जुजेतीचो पती भगवन दमदूत आनी सोर कडेन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सरबंधन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून ज्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी दीर्घ घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताच्या न्या बरोवशेन उतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी सरपतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक राजोडकी पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सिमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची रणी पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिश्टी घाल आनी तुज्या कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवडकी चलयताय सस्टच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. माय मगस गुरजणे कामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकुत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताचे जेवणाक आम्या मदी हजर आसा ती आमी समेस्त सुभागी. सम्याचे भितर म्हाका फावना पूण चवत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळीसे अत्रेकता मोगाळ सोम्याची सुराया ये तू मुझ्या काळजांतल्या दादोस तू करिण्या तुझ्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजांत म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजांत म्हज्या. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडेक वखद ताचे वरवीं स्वरुपातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे खुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घटाय दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बोट उपकार. वसा प्रजाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा. पीक तरी आसाय तेच वौराडी पूण थोडे माग्या आमी धन्या लागी धाडच्या साक्षी करे. माग्या आमी धन्या लागी धाडच्या साक्षी करेच. वसा प्रसादचे शीस करा पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आता आनी सदा. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वारमरेक आशीर्वाद दिया आमकां. बगीन कुसाची कुरवे नरम काम आमच्या दुस्मांतलेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.